वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आयज आम्ही वयता घरा. जाले 2 दिसाची ट्रीप. कळकूच ना दीस बेगिना गेलो. ओके सो 8 जाली. 8 जे ब्रेकफास्ट स्टार्ट जाता. तशी ऑपरा बेगिना भायर सरया की ताका मागीर कामाय आसा खूब सांजचे. सो आमकां पावतले आमी 12 पयलीं पावतली कळ्ळें. शिव आनी रित्वीक गेला सगळे लगेज दवरपाक गाडयेन. सो आतां आमी ब्रेकफास्ट बीन करतली मागीर भायर सरतली. 8 जाली न्ही? हय 8 जाली. हेजे आजून न्हीद जावं ना. आई म्हण सगळ्या. हय आईचा आवाजच ना वयता म्हणून. हां आतां येयलो. एका हेजें न्हीद जावंक ना कित्याक ताका उठयले आतां गाडयेन न्हीद सुशेगाद. नैश्वीक हांगा बरो न्हिदता. मो गादी. हांगा ताका पाळलें नाका झुला नाका. घरा कडेन नाका रे. आनी हांगासर बरो इतलो मोठो गादी पळय कितलो मोठो आहा. इतलो मोठो गादी पळयात डबल आहा दिसता कितें ही. इतलो मोठो पळय. सकाळीं घातलेले आईक आनी रित्विकाक जायत ना तांकां दोगांकूय. रातचे शिव आनी रित्वीक न्हिदलो. सगळें चॅक करता कितें उरला काय ना गे सगळें घेतलें. ओके सो शिव येवंक ना अजून. मागीर ब्रेकफास्ट करता. न्ही सारकें जावंक ना. हेळी जावपा लागला. सो म्हटल्यार बेगीन चाय पिवया आनी क्रोसीन टॅबलेट घेवया. नाजाल्यार जायना. चला हांगासर न्ही जे आमी आतां ब्रेकफास्ट करता न्ही सर बरें लायट म्युजीक लायता. म्हणजे स्टार्ट केलें कित्याक 8 स्टार्ट न्ही तें ब्रेकफास्ट न्ही बरें म्युजीक लायला. शिनो जालें न्ही आमची ट्रीप. फंटास्टीक खंय गुड मॉर्निंग म्हण रे. तर नाडी भितर घाल रे. काल रातचे काय जेवंक ना तो असो न्हिदला. तकली दुखता खंय. चला बरें सांग सर 24 आवर्स उदक गरम अशें ना. म्हाका दिसता हांवें थंड उदक यूज करूंच ना सर न्ही गे. 24 तास उदक गरम. नाका इशू हांव न्ही गेल्ल्या कडेन न्ही न्हाळेना फक्त ताका कितें तोंडां उदक बी वयता. उदक डिफरंट न्ही हांगासर न्हाताना तोंडां उदक बी वयता. बेश्टें आंग पुसून काडलें हांवें. आतां घरा वचून बरें मालीश करूंक जाय. 2 दिसाची मालीश पेंडींग आसा. चला सो म्हाका दिसता सेम आसतलें ब्रेकफास्ट काल केल्ले भशेनूच. आतां कांयच शिवनात. आयकता पोहा आसा. म्हाका ऑमलेट ब्रेड. तूं नाका रे. आं ऑमलेट मिलेगा 2 तू कितू जाय सांग न्ही कितले ते 3 सांग. आईक सांग 4 सांग. 4 ऑमलेट सांग तूं. 4 ऑमलेट. आई म्हटलें ऑमलेट ताका तुमकां आयज कितें आहा तें म्हाका कांय सेम आहा. चटणी इडली आनी ना. काल हें आसलें न्ही उपमा. आयज हें आसा पोहा आसा. आनी कांय ना दिसता न्ही. पोहा नाका घे पोहा आनी मिल्कशेक. आयज न्ही पोहा आसा आनी हांव नावूच ना. हें मागीर उत्तप्पा म्हणटा ताका उत्तप्पा. जस्ट थोडेशेंच घेतलां हांवें पोहा. मागीर ब्रेड ऑमलेट सांगलां. शिवनाच कितें सांबारा वांगडा पोहा. वॉट अ कॉम्बिनेशन. बरें आहा. पोहा सामकें टेस्टी ना. सॉफ्ट आनी गरम गरम. हांगासर येयला ब्रेड ऑमलेट. मसाला ब्रेड सांगलें हांवें ना शिवनाथ. मसाला ब्रेड. ओके हो खायना खंय. सकाळचें न्ही ब्रेकफास्ट करपाकूच इतलो बाल हाडटा. सो म्हटलें ताका पॅक करून दी गाडयेन घातलो. तो पळय थंय बाहर देख रहा है ना उसको बाहर जाना है. जालें आमचें ब्रेकफास्ट. भायर सरता. इश्यू तेंच्या वांगडा आसा रिसेप्शन ना तेंच्यांनी घेतला. सो हिमी घेवन रावला. आमचें मातशें ब्रेकफास्ट बरें जालें. तूं हांगाच राव इश्वीक. बरो तुका भैया भोंवयतलो फूल डे. फक्त घेवन भोंव म्हणटा. आं जाता न्हीद जाता ताका शिवनाथ. घे ताका लगेच जातलें खंय. तुजें घे बाय म्हण. इश्वी सामको फेमस जालो. अरे बाबा
रावया हांगासरूच शिनात हांगात रावया हॉटेलान इधर रे जाव खंय बाय कर देखो बाबा चला बाय सल्ला बाय बाय बेळगाव येऊया परत आता काय नाही आता काय नाही येवपाचें आयज येवपाचो हे म्हणजे आता आमी येयला पळय कितें प्लॅन आसलेले तुझे काम आसलेले जालें एक शिवाचें काम बरे भशेन ओके चला आता म्हाका दोळाचे उगडे करून पळोवंक जाय खंय कितें काने बिने बसता काय म्हणून एक कानाचो पटलो घेवंक जाय म्हाका ते वाटेर बसतात आमी आनी खंय मार्केटान बी वचोंक ना हे काय भुरग्यांक खंय घेवन वचपाचें असं म्हटलें अशें वाटेर अशें वयता आनी हायवेचेर बसता सायडीन अशें फ्रुट्स भाजी बिजी बसता सो आतां म्हाका दोळे ओपन करून पळोवंक जाय कित्याक शू काय रावतना गाडी म्हाका खबर आहा आतां म्हाका कितले जॅम येवं हांव न्हिदूं शकना की म्हाका दोळे अशें ओपन करून पळोवंक जाय हायवेर खंय कोण कितें बसला जाल्यार शिवाची गाडी रावना आं ओके सो पळोवया कितें मेळटा घेता सो बरें जालें 2 दीस कितें जावं एक मातशें फ्री कशें निशनाथ 1-2 दीस बरें दिसता बरें आहा बेळगांव तेन्ना आमी येयल्ली पळय आमी सकाळी येयल्ली सांजची गेल्ली लग्ना म्हणजे आफ्टर मॅरेड येयल्ली आमी अशें केन्ना रावूंक ना बेळगांव तुका तुदा पण बेळगांव अशें खूब पळोवपासारकें आसा निशनाथ बेळगांव मॉल ना खंय निशनाथ एक आसलेले मॉल ते आतां बंद पडले खंय मॉल ना खंय सो पळोवपासारकें खूब कितें कितें आसा पण ताका टायमूय जाय रावपाक आनी भुरग्यांक घेवन खंय भोंवपाचें हय का न्ही सो म्हटलें असो पळोवया मागीर सो व्हडलो जावन इश्वी जाल्यार भोंवपाचें बरें सो हांगासर टेंडर कोकोनटनी 30 रुपया शुअर 30 रुपया हांव आतां म्हाका दिसले 50 रुपीज एक कडेन हांवें पयलें तेणें भायर व्हडलो बोर्ड मारला 30 रुपया खंय सो आतां पिवया म्हटलें सकाळ फुडें च्या पिला आनी पळोवंक जाय तें नाही इल्लेशें उरतलें उदक आसूं आमच्या गोंयांत कितें इल्लेशें टेंडर कोकोनट 60 रुपया तितून कितें इल्लें हांगासर मातशें आहा मोठे मोठे 30 रुपया तर ओके ना 30 रुपया तर व्हेरी गुड 60 रुपया म्हणटा खूपच जालें तें कांदे आजून म्हाका दिसूंक ना हे पळय तण बरें व्हरताय मी तुका वर बसोवंक जाय न्ही रे म्हणजे तुका बेळगांव दिसतलें आता आमी पळयता आतां आमी वयता गोवा लोक सगळे येता बेळगांवाक गोवाची गाडी सगळे आनी संडे न्ही सो सगळे लोक येता आतां संडे कितले गाडी गेली ना गोवाचे खूब गाडी गेली गोवाचे तुमी येता बेळगांव आमी वयता गोवा सो हांगासर न्ही कांदे विकपाक आसा सो म्हटलें घेवया आसा येयलो पळोवया आई म्हणटा सो हांगासर पळय हांगासर पळय ग्रीनरी बरें दिसता सो हांगासर कांदे आसा विकपाक पळोवया बाबा कशें 150 10 केजी 150 रुपया खंय 10 केजी 150 खंय 150 खंय 10 केजी छान आहे ना आज एक नंबर क्वालिटी 3 पैकेट आमका 2 घाल 3 घे नी बाबा काय कमी करा कमी करून 160 आहे 150 आहे ओके 3 बॅग पाहिजे कांदे मातशे बरे आसा बटाटा पाहिजे बटाटा नको बाबा ते काय ते कुठले मक्का हा जोंधळ ते मक्का सो ते आसा स्वीट कॉर्न आणि जोंधळा खंय तुमचं हो छान वाटते बघायला अजून टाइम आहे ना व्हायला टाइम आहे 2 महिने बाबा स्वीट कॉर्न तशी ना ते स्वीट कॉर्न 2 महिने खंय आमच्या गाडीन जागो ना शिव म्हाका तापता कितें घेतला खंय जालें हय बटाट कशे 200 रुपये 20 रुपये किती 10 किलो आहे ना हे कोणा व्हरत तू अशें का हां दी 200 हे 200 रुपये सो बटाट न्ही ताच्या फ्रेंडाक कित्याक तुजो फ्रेंड न्ही केन्नाय न्ही गेलो न्ही आमकां भाजी बिजी खूब घेवन येता भरपूर तुमकां दाखयला हांवें विडियोन सो आतां आमी आनी कितें व्हरतले हांगच्या इतले ताका बटाट तरी व्हरया की तेंचे कडेन खूब लोक आसा तांकां लागून जालें चला पळयता आनी वाटेक कितें मेळटा जाल्यार
पळयता आनी कितें वाटेक कितें मेळ्ळें बी जाल्यार घेता. ओके चला. सो लसूण घेता हांव. लसूण दिसलें म्हाका. सो हांगासर न्ही धवे कांदे आसा आनी हे न्ही धाकटे कांदे 50 रुपया. हे धाकटे कांदे 50 रुपया एक बॅग. द्या मला लसूण द्या. 200 रुपये किलो. 1 किलो द्या. 1 किलो. सो लसूण घेता हांव 1 किलो. आणि बारीक कशे? 150. ओके मला हेच द्या, बारीक नको. सो लसूण न्ही मातशें ओले आसा ताका बरें वतान घालूंक जाय. तर 1 किलो पुरो. हांगासर न्ही हायवेर खूब कडेन आहा कांदे लसूण. हांगाय आसा म्हणजे कांदे बी हांगाय आहा थंय आहा फुडें. सो आमी कांदे घेतलेले 150 रुपये 10 किलो. आणि फुडें पळयता जाल्यार 100 रुपये 10 किलो. आसूं कितें करतले आतां. फुडें मेळटले का ना कितें गॅरंटी हय का न्ही. जे खंय मेवळे आमकां आमी ते घेतले पण आतां फुडें रेट कमी आता. आसूं म्हटलें कितें करतले. एक कडेन एक रेट, एक कडेन चड एक कडेन कमी आहा. पण आमी घेतले मातशे कांदे मोठे आले ना. वायट कांदे आसा पण वायट केन्ना आमी यूज करना. वायट कांदे धवे घे हय अशें. सो गाडी आमची रावली हांगा चोरला घाट. सो म्हटलें इशुकाक हांगा जागो आसा रावपाक. 10 जाली. ताका सल्लेक बरयता. न्हिदलो तो उठलो. चल भरुया. न्ही जाली. चल आतां माम करया. आतां माम करया. हें कितें उदका बाटली. येता आमकां ते हरभरा बी काय मेळोंक ना. वयतना आसलेले येताना कांयच ना. आनी आमी बेगिना भायर सरली न्ही. तेन्ना ते आमी 12 सुमार अशें आमकां दिसलेले थंयसर. आयज आमी बेगिना भायर सरला न्ही. सो म्हाका हरभरा बी जाय आसलेले. आसूं चला खावयता. नाका चला इशुकाचें काम जालें. खावयलें ताका मातशी च्याची घोट मारली. झेमी पण आला. चल आमकां च्या काडून दी बेगिना. चल हांगासर तुमकां व्यू दाखयता. आमी आनी परत पावची ना हांगासर. ते पळयात वयस पळयात. हे पळयात. चल इशू आमकां च्या काडून दी. ओके कितें सावकाश जोर लगा की हैया. एकाने चडपाक जायना. हात धर आईचे हात धर रे. ना धर घे तू. सावकाश ओढू व्हर ना. घे रे. चला किरे 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 तुवें च्या पिवंक ना आतां. वडापाव ना गे म्हाका. तुका जालें गे. जालें गे वडापाव. आईन घेतला हांगा वडापाव. आतां एकाचे 2 तुकडे करता हांवें. ते चिली म्हाका नाका. चिली तूं काड. बरें वडापाव. गरम आसा. गरम नाकी ताका. काय खावंक ना हेणें. ऑमलेट ब्रेड कशें गाडीन आसा. आतां चिप्स जाय. हांगा चिप्स दिना हांव. बरें न्ही. तांबडी भाजी दी. हांगा भाजी घेवपा रावला. बेळगांव काय घेवंक ना. गोंयान घेवया म्हटलें. म्हाका कच्चे फणस. कच्चे फणस मागीर हे कितें गो वांगी सगळें दी म्हाका. म्हाका हे वांगी जाय आसलेले. मेवळे म्हाका. चल ड्रमस्टीक घे. सकल पडले गो ते. घे गो. बरें मग वांगी. ओके हे वांगी शांगो मागीर पेरू दी. पेरू मुळो नाका. मुळो नाका. घे न्ही ते. कणगां मो ते धवी ना हीच घे बरी आहा. गोड आहा मो ती. ते घेतला ते घेतला हांवें व्हायट कलर. पेरां कशी ते. 1 किलो दी.
आणि फ्रुट्स काय ना. चिकू बरे होते. चिकू कसे पिकतले मध्ये कसे दे सांग. 1 किलो दे म्हाका. एक घे. एकूच वाटत दी म्हाका. बेळगांव केला आम्ही बेगिना भायर सरले न्ही. मागीर लेट न्ही अरावंड 12. हां हो तो काय म्हाका तो घाल गो करी करपाक. बरो मो तो तो दी बरो मो पिकोंक ना मो भाजी करपाक. बरें भाजी करूंक जाय. सो कितें जालें बेळगांव अशें लेट 10, 11, 12 सुमारे थंय बसतात भायर भाजी बी घेवन. आमी बेगिना भायर सरली न्ही तर म्हणटा आसूं मेवळा हांगासर. सो पावली आमी. आतां आमी इल्लें डॅल्फिनोजान पळयता कितें नुस्तें बी आसलें घेता घरातून हुमण करपाचें. सो यो. सो पावली आमी. ओदोळच पावली. 12:30 पावली. आतां जाली 2. नुस्तें बी हाडलेलें बेगिना नुस्तें क्लीन केलें हांवें. आईन मसालो वाटले. एक्चुली जालें कितें शिव बापालो आपूण जेवून वयता म्हणून. सो ताका लागून हांव डॅल्फिनोजान गेल्लें नुस्तें हाडपाक. सुंगटां आनी बांगडे हाडले. सो घरा पावलें की मागीर ताका कॉल येयलें की ताका काम येयलें. सांजचें आयज सांजचें काम आसलेलें ताका लेट. सो आतां आनी एक ताका काम येयलें टॅम्पलान. सो तो म्हणपाक आपूण नुस्तें बिस्तें कांय खावचो ना खंय. तो न्ही केन्नाय जेन्ना देवळान बीन जेन्ना ताका काम येता न्ही तो नुस्तें बिस्तें खावन टॅम्पलान वचना. सो आतां हांव आपल्याक नुस्तें नाका. हांवें म्हणलें दाळ करता म्हटलें बिना नाका हांव पावलो आपलो टायम जालो. जस्ट आमकां ड्रॉप केलो. एक 15 मिनटां बसलो आनी गेलो. आपूण भायर कितें लायट खाता हांव पावलो. ताका लागून हांवें कितें नुस्तें नाल्यार म्हाका नुस्तें नाका आसलेलें. घरांत कितें बेश्टें सुकें सुंगटाचें हुमण बी करपाचें अशें. तो गेलो जेवंक ना भायर खाता हांव पावलो. सो इशुकाक बेगिना न्हीद घातलें. ताका हांवें खिचडी बिचडी कांयच खावंक ना दिवंक ना. दूद पिलो न्हिदला. ताका आतां खिचडी करता. 2 जालीं हांगासरूच. सो बेगिना आमी जेवण रेडी केलें. सो आतां नुस्तें फ्राय करूंक जाय. येताना तांबडी भाजी हाडलेली न्ही. तांबडी भाजी करता जास्त थोडेशें आसलेलें तें मागीर करया म्हटलें आनी सुंगटाचें हुमण केलां. आनी बांगड्याक न्ही शीत जालें रेडी. सो बांगड्याक मसालो लावून दवरला. ताका आतां फ्राय करूंक जाय. थोडे सुंगटाय फ्राय करता आनी इशुकाक खिचडी करता. मूंग दाल आनी रायस सोक करपाक दवरला. हांव कपडे बी कांय चेंज करूना म्हणजे चिंतलें शावर घेवया म्हणून. सो म्हटलें पयलीं हें सगळें काम करून घेवया मागीर सगळें करया. आनी पसारो पडला घर पळोवपा नाका. 2 दीस घर बंद म्हटल्यार पळोवपा नाका. असो बेजार येता. आतां सगळें सारकें क्लीन करूंक जाय. कित्याक ताका सकयल सोडलें न्ही तो खेळत रावता न्ही हांगा थंय. सो बरें आतां मशीन मारूंक जाय पुसूंक जाय. हाडलेलें सामान सगळें जाग्यार दवरूंक जाय. ओके. सो वेजीस बिजी म्हणजे कितें बारीक कितें हाडलें हें तुमकां दाखयता मागीर. आनी जे मेन शॉपिंग कितें केलेलें पळय साडयो बीन ते तुमकां फालच्या ब्लॉगान पळोवंक मेळटलें. ओके. सो मातशें सगळें करून घेता. पळयता एक शावर बी घेवन येता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो टायम जालो 4. सगळें जालें झाडू मारलें पुसून काडलें. जस्ट इश्वीक न्ही 3:30 उठलो. ताका पयलीं खिचडी भरयलें. ओके. उदक दवरलां इश्यूका गरम करपाक. गाई न्हिदला म्हटलें न्हीद म्हटलें आनी सगळें काडून दवरलां. हांव सामान दाखयता तुमकां क्वीक. ओके. कितें हाडलें म्हणजे बेळगांवच्यान फक्त कांदे आनी ग्रीन पीस बाकी सगळे भाजयो आहा पळय ते हांगाच ते मडगांव तेवटेन घेतलेले आमी. दाखयता तुमकां. हांगा पळय पेरू घेतले मागीर वॉटरमेलन आनी हें ग्रीन पीस 50 रुपया किलो. सो 2 किलो घेतले हांवें. बियो काडून दवरतले हांव म्हणजे ग्रीन पीस काडून फ्रिजीन दवरतले. 2 किलो हाडले. आनी हे बीन चिटकी ड्रमस्टीक आनी हे वांगी हेजे तुमकां फाल्यां रेसिपी येतले. ओके. असले हाडला हांवें. असले हांवें खूब तेंप खावंकूच ना. मागीर ग्रीन हाडला हांवें. आनी म्हाका हे फायनली मेवळे कच्चे फणस. आतां हे सिजन न्ही सो आतां खावंकूच जाय. पप्पाया म्हाका बरें मेवळे फ्रेश आनी सॉरी चिकू आनी पप्पाया धाकटोच हाडला हांवें इशुकाक लागून. आनी हें आसा स्वीट पोटेटो. सो इतलेंच हाडला. आनी कांदे बिने सगळें भायर दवरला. ते आतां सगळें जाग्यार दवरूंक जाय म्हणजे सद्या आतां पाशियेंस ना. पळयात कांद्याचो पोटलो आनी हांगा दवरला. ओके. सो जाली 4:30 जाली. सो हेका पयलीं न्हीद घालता मातशें अशें आड पडटा. आयज व्हिडिओ बीन कांय एडीट करूना हांवें. आतां करतलें केन्ना एडीट जाम जालां सारकें. तें सामान सगळें दवरतलें हांव मागीर. सो ग्रीन पीस बीन मागीर काडून फ्रिजीन दवरतलें. ओके. सो जालें ऑलमोस्ट सगळें काम. ओके. सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करात. सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. बाय म्हण रे. Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe to my Lango Besihol. बाय म्हण इश्वी. ताका अशें हांगा भोंवपाक जाय. रुमान ताका अशें भोंव मेळनालें. आतां ओग्गी आसा. बाय म्हण. जालें बाय ना तुमकां. बाय बाय बाय.